काल मंत्रिपदांचे वाटप जाले। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आदली मंत्रिपदां कायम दवरल्यात, जाल्यार वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणेक लॉटरीच लागल्या। दुसरे वटेन मंत्रिपदां मेळूंक ना म्हण भाजपाचे कांय आमदार फुगार जावन बसल्यात। मंत्रिपदां मेळ्ळ्या उपरांत कांय मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिक्रिया दिल्यो। आपल्या खात्यांत कसले नवे बदल हाडटले ताचेर उलयले। आयकयात पीडब्ल्यूडी मंत्री निलेश काब्राल, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी उदका स्तोत्र मंत्री सुभाष शिरोडकाराक। 15 वर्सांनंतर डॉक्टर प्रमोद सावंताचे कृपेन म्हणचे आनी आमच्या भारतीय जनता पक्षाची जी कमिटी आसा स्टेट लेवलाचेर अध्यक्ष वगैरे हांच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान आज स्थानाचेर पाविल्लो आसा। ह्या डिपार्टमेंटाची विशेष करून WRD डिपार्टमेंटाची जबाबदारी आनी कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंटाची जबाबदारी ही घेतिल्ली आसा। आजच्यान कामाक सुरवात जाल्ली आसा। एरवी इलेक्शनच्या दुसऱ्या दिसा पासून म्हजी मतदारसंघात काम सुरवात केल्ली हांवें, पूण ह्या डिपार्टमेंटाची सुरवात जी आसा कामाची सुरवात ही आजच्यान सुरवात केल्ली आसा। अभिमानाची आनीक समाधानाची गोष्ट अशी आसा की हर एक कुटुंबाक लागपाचें उदक जें आसा ताजी नियोजन करपाचें काम हे WRD डिपार्टमेंटाक आसा, जलसिंचन डिपार्टमेंटाकडे आसा। वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट जरी उदक सप्लाय करता पूण ताजी पुरवठा करपाचें आसता पयलीं काम तें जलसिंचन डिपार्टमेंटाक आसा। आनी त्यामुळे आमचे सालावली धरण म्हण किंवा अंजुने धरण म्हण किंवा इवन तिलाली धरण आसा पळय ह्याचो सगळ्यांचे बाबतींत स्टडी करून अजुनूय गोंयांत आमचे स्वताची पुरवण तयार करप म्हणजे मायनर प्रोजेक्ट जे आसा पळय न्ही ते प्लॅनिंग वगैरे करून घेवप किंवा ताचो अभ्यास करून घेवप हें म्हजें सामकें प्रामुख्यान पयलीं हें आसतलें, जेणे करून ह्या सोबीत गोंय मुखाल्ल्या 25 वर्सांक उदकाची अडचण जावपाक जायना। हांवें म्हाज्या खातीर मागूंकूच ना, कित्याक अल्टिमेटली प्रायोरिटी आसता तो चीफ मिनिस्टराचो। चीफ मिनिस्टर इज मिनिस्टर फॉर ऑल द पोर्टफोलियोज आनी ताका एसिस्ट करपाक मिनिस्टर करता। सो अल्टिमेटली चीफ मिनिस्टर डिसायड केलें की ज्यो गोश्टी तेणें केल्ल्यो आसा हांवें नाकारपाचो सवालच ना। भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्त्याक भितर दिवप ना घेवप असली गोश्टी जायना। आमी काम करता आनी CMन डिसायड केलें आनी CMन म्हाका ज्यो जेणे डिसायड केलें आपण स्वता डिसायड केलें तेणें दिल्लें आसा आनी तेणें जी जबाबदारी दिली ती कशें म्हजे कडेन जाता ते भशेन बरे भशेन पाडपाचो प्रयत्न करता। इलेक्शन डिपार्टमेंट जेन्ना हांवें घेतलें तेजे इशू खूब आशिल्ले, अजुनूय स्ट्रीट लायट म्हणटा ती हो इशू आशिल्लो। आज म्हाका दिसता हांवें खुबसो प्रयत्न करून तो स्ट्रीमलायन केल्लो आसा। आनी बाकीचे इलेक्ट्रिसिटी जे आसा म्हजें एक हें आशिल्लें की गोंयांत म्हाका इलेक्ट्रिसिटी खातें जर आतां परतून मेळलें जाल्यार सगळ्यांक 24 वरां इलेक्ट्रिसिटी दिवपाक जाय म्हज्या मनान आशिल्लें आनी तें करपाचो। 3 वर्सां जेन्ना म्हाका पावर मिनिस्ट्री दिल्ली हांवें जेन्ना हातीन घेतलें ते पावर डिपार्टमेंट तितून स्टोर बाकीचे गोश्टी ते ट्रान्सफर नासले कांय नाशिल्ले ते घालता इवन पॅन्डेमीक जावन ऑनरेबल CMन खूब हेल्प केलो आनी आमी गोश्टी फुडें व्हरपाक गेले। आज ऑनरेबल CMन पावर पोर्टफोलियो आपल्या कडेन दवरलेलो आसा, मे बी तेजे विचार आनी कितें आसतले आनी म्हाका PWD दिल्ले आसा आनी PWD भितर ह्यो गोश्टी जाता की उदकाचो इशू आसा, रस्त्याचे इशू आसा। हांव एकूच तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदतां की थोडे आमदार जे निवडून आयले ताका 10% कोण दिता म्हणटा खंय। हांवें 10% दिता आनी क्वॉलिटी दिवपाक जाय असले एक 2-3 जाण आमदारांनी निवडून दिल्ले मनशांनी कितें तरी स्टेटमेंट केलो। हांव इतलें सांगूंक सोदतां की 10% न्ही, PWD खात्यान 0% टॉलरन्स टू करप्शन। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे स्टेट लेवलाचे अध्यक्ष तनावडेजी आणि केंद्राचे लिडरशीप सगळ्यांनी म्हाका म्हाजेर विश्वास दवरून म्हाका आनी एडीड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली आसा आनी ते एडीड रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम ट्रान्सपरंटली गोंयच्या लोकांची सेवा करपाक आनी गोंयच्या लोकांचे कितें प्रश्न ह्या 5 खात्याचे जे आसा ते सोडोवपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो। फॉरेस्टा संबंधी आमचे जायते विशय सत्तरीन आसा, बाकीच्या मतदारसंघान बी आसा। ह्यो विशय ते स्थानीक आमदारा कडल्यान आनी स्थानीक आमचे लोकां कडल्यान समजून घेवन ते विशय सोडोवपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो आनी जे कितें म्हाजे कडल्यान जाता बऱ्यापैकी आनी ट्रान्सपरंटली आमी हे सगळ्यो गोश्टी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। आमच्या खंयच्याय खात्यान जर कितें लोकांक अडचण जाल्यार हांव कांय दिसांनी ईमेल हे करतलो, आउट करतलो, ज्या माध्यमांतल्यान लोक थंय डायरेक्ट ईमेल धाडूं शकता। ह्या तरेची ट्रान्सपरन्सीचे कितेंय विशय आसल्यार कोणी म्हाका ते विशय म्हाजे कडेन येवन मांडूं शकता। टुरिजमांतल्यान रेवन्यू is becomes one of the biggest source for the state of Goa and is considered to be one of the main economic vertical for the state. We need to ensure that we get quality tourists, explore the possibilities of different types of tourism that can attract high-end tourists. Quality tourism घेवन फुडें वचप होच ध्येय घेवन फुडें वतले। खुबशे गजाल्यो रिवॅम्प करप, आयडियाज नव्यो हाडप
आनी गजाल्यो ज्यो ट्युरिजमा खातीर फुडल्या दृश्टिकोनांतल्यान लास्ट 20 वर्सां people of Goa have been waiting. We have been doing many things all at one time, and that is why we have not been able to give Goa justice as a destination what it truly deserves. सगळे स्टेकहोल्डर जे आसात at different levels as far as tourism industry is concerned, तांच्याकडे चर्चा करून we will come with a plan. I will discuss with the Chief Minister and then maybe spell it out how we plan taking the tourism roadmap ahead for the state of Goa. आपल्याक मंत्रीपद मेळूंक ना म्हूण कांय आमदार बेजारल्यात. तांचे समर्थक भाजपाच्या वरिश्ठ फुडाऱ्यांक जाब विचारपाक लागल्यात. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट ताणावडेन तांचेर प्रतिक्रिया दिल्या. पळयात. मंत्रीपदां कितलीं आसा 12 मंत्रीपदां आनी त्यामुळे कितल्यांक तूं दितलो थंय दिवपाक जायना न्ही. ताका लागून अजून पर्यंत जे मंत्री केल्या पळय ते फर्स्ट टायमार भितर कोण करूना न्ही. सगळे आसा ते कोण 3दा 4दा 5दा अशें आसा. त्यामुळे सगळ्या आमदारांनी पेशन्स धरूंक जाय, कारण पहिली गोष्ट ते निवडून आयल्या पार्टीच्या सिंबॉलाचेर आनी भारतीय जनता पार्टी एक वेगळी आसा. कोणें तरी प्रेशर घातलो म्हणून मंत्रीपद मेळटा अशें ना. त्यामुळे अशें करपाक जायना. कशें आसा की निवडणूक जाली, सरकार जालें की तो सगळो पोर्टफोलियो सगळो अधिकार मुख्यमंत्र्याचो आसता आनी त्या प्रमाणे सगळ्यांक खातीं आज दिल्लीं आसा आनी उरलेले 3 जे आसा ते केन्ना तरी दिसांनी जातले एक्सपान्शन. नेक्स्ट विकान वा कितें आहा? आता ती डेट एक्झॅक्ट न्हू. मुख्यमंत्री कितें ते पळयतले, वयर उलयतले आनी मागीर जातलें. म्हाका अजुनूय याद जाता आमचे नितीन गडकरी जी हे बऱ्या तरेन एक आपल्या भाशणान एक उलयतात की मनीस कोणूच सॅटिस्फाय ना. पंच जाता पळय ताका दिसता की सरपंच जावचो, सरपंच जातकच ताका दिसता झेडपी जावचो, झेडपी जातकच दिसता आमदार जाल्यार बरोबर, आमदार जातकच तरी खोशी आसा तोय ना, ताका दिसता मंत्री जावं जाय, मंत्री जातकच तरी बरें आसा ताका दिसता बरें खातें मेळूं जाय. त्यामुळे सॅटिस्फाय कोणूच आसता. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी, विलियम रॉड्रिक्स आनी कुडचडच्यान प्रहर सावडेकार.